लोकांक जाय ते सरकार करत रावले काय मागीर प्रॉब्लेम जातात। परसकड्यार फ्लायओव्हर केन्नाच जावपाचो, पूण पेडणेकारांनी वाट लायली। विधानसभेतली ही मुख्यमंत्र्याची उतरां। उपरांत यत्न करता अशेंय सांगले। काल अपघात जालो। आयज थंयची अवतिकाय पळोवपाक आमदार प्रवीण आर्लेकार पत्रकारांक घेवन परसकडे जंक्शनार पावलो। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान हो प्रस्न मांडलो त्या वेळार आदी तुमी प्रकल्प आडायतात, मागीर जाय म्हणटात। तुमी पेडणेकारांनी वाट लायली अशी उतरांनी आमदाराक सकयल वयर केलो। विशय पेडणे परसकडेचो फ्लायओव्हर। आदी आयकुयात विधानसभेतली प्रस्न उत्तरी। तशेंच नैबागानूय बी कित्याक ऑलरेडी थिंगासर एक्सिडंट खूब जाता, लोकांचे हात पाय मोडानूय घरान आसा लोक, आनी म्हाका दिसता थिंगासर डेथूय जाल्या कितलेशे। तेका लागून हेजेर मातशी जाता तितले बेगान सीएमान भर घेवची। थोड्या लोकांक संवय कितें जाला जाणा, जेन्ना काम करता तेन्ना आडोंक येता। स्पीकरचो फ्लायओव्हर जावपाचो आसलो, तेच्या लोकांनी वाट लायल्या तेन्ना, आनी फ्लायओव्हर जर तेन्ना जाल्लो जाल्यार आज हो प्रॉब्लेम येवचो नाशिल्लो। म्हणजे आमी जो गव्हर्मेंट विचार करून जो प्लॅनिंग करता पळय न्ही, तेका ऑबस्ट्रक्ट करप पयलीं, आनी मागीर परत आतां सगळें जाल्या उपरांत सांगप आतां तो कर म्हणून। जेन्ना रोड करताले तेन्नाच फ्लायओव्हर जावन वयता आसलो, कांय इश्यूज उरचे नासले। पूण लोकांनी आमी प्रत्येक जण लोक जसो हय म्हणटा तशें आमी हय म्हणत रावत न्ही जाल्यार हे त्रास जाता। सर तशें न्हू, म्हणजे तेन्नाच जावन वयतालो विथ लो कॉस्ट, आनी आतां वयले ते परत करप म्हणजे केदो व्हडलो परत इश्यू आहा। आमी प्रपोजल धाडला, हांव तुजें नांव म्हणना। नैबाग परसकडे जे जंक्शन आसा ते गोवा 365 फाटली 2 वर्सां जाली हायलायट करीत आसा। कारण थंय जे ते जंक्शन आसा त्या जंक्शनाक एकय सायनबोर्ड ना, आनी सायनबोर्ड नासल्या कारणान कितलेशे एक्सिडेंट जाता। आनी अशे ते रोड जॉयन केल्लेले आसा। सर्वीस रोड पण थंयच आसा, आनी सगळे घुसपागोंदळ करून घातलेलो आसा। अशें जंक्शन मॅस करून उडयल्लें आसा की एकय सायनबोर्ड नासल्या कारणान कोणाक खंय वचपाक जाय हें पयलीं कळना, आनी एकदां फुडें सरलो काय ताका फाटीं सरपाक मेळना, मागीर तो एक्सिडेंटान सांपडटा। अशे कितलेशेच एक्सिडेंट जाले। रिसेंट म्हटल्यार कालूच एक मेजर एक्सिडेंट जालो पयर, आनी एक आगताक डेड जालो। MLA प्रवीण आर्लेकर हेणें तेची दखल घेवन आनी आयज सगळ्या ऑफिसरांक घेवन तो त्या जंक्शनार गेलो, आनी थंय वचून ताणें जंक्शनार सगळें जंक्शन पळयलें, आनी थंय कितें फ्लायओव्हर करपाक मेळटा जाल्यार पळयता। कारण हो पयलीं प्रपोज फ्लायओव्हर आसलेलो, पण तेन्ना कोणें तरी मदीं खो घातलो आनी हो फ्लायओव्हर गेलो, आनी ते फ्लायओव्हर गेल्ल्या कारणान हे एक्सिडेंट जायत आसा। म्हणजे थंय काळाची गरज आसा, अशे फ्लायओव्हर 3-4 जाग्यार घालपाची गरज आसा। पण ते जर घातले जाल्यार म्हाका दिसता जी डेथ रेट आहा ती कमी जातली, नाजाल्यार फुडें गाडयो वाडत रावतल्यो आनी डेथ रेट हाय जायत रावतली। आयज पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान पत्रकारांक आनी थळाव्या लोकांक बरोबर घेवन कामाची पळोवणी केली। 8 दिसां भितर सर्वीस रोड तयार करपाचे उतर अधिकाऱ्यांनी आमदाराक दिले खरे, पूण लोकांचे सोशिकतायेचो बांद फुटलो। तांणी तेका उजरावन काडलो। पळयात। हांगाय घालता ह्या जंक्शन आमच्या ह्याच्यापासून एक 50 मीटर फाटी एक, आणि ह्याच्यापासून एक 50 मीटर फाटी एक आसतलो। ह्यो जेन्ना तुमी सांगलेलेत पळय करा म्हणून, तेन्ना हांव हेजेर ऑपोज आसलो एक्झॅक्टली आसलो। तेंच्यांनी काम स्टॉप दवरला फक्त, आनी मागीर येरे म्हाज्या मागला गेले आमकां जावत म्हणून तेन्ना आश्वासन दिलें तेंच्यांनी काम फक्त स्टॉप दवरला। ते तुम्ही फुडें सांगले सर सीएमाची उत्तरां दिल्या ती बरोबर ना। ही कितें म्हणजे वेल्यू ना आमकां। फुडें डेंजरस झोन आसा सर, तुमी रोडाचे न्ही, रोडाचे अधिकारी आज पर्यंत आमी 7 ते 8 वर्सां तुम्ही तिथल्या गोष्टी आमकां आश्वासनां दितात। ठीक आहे, बाद में देखता अशें करा। आतां कशें तुमी सांगलें तें मागीर अशें करता, आमकां आश्वासनां नाका, कळ्ळें न्ही। हांव एक मेंबर आसा, सर्वीस रोड काय आसा, टायप सर्वीस रोड काय आसा, केन्ना करतलो मोबिलायज करचें पडटलें सर। सर्वीस रोड म्हाका ह्या 8 दिसां भितर कंप्लीट करून सर। आनी तो वारकणच्यान भायर सरता सर, वारकणच्यान भायर सरताना तो गरजेचो आसा सर। 4-5 पंचायती लागतात ते, आनी एक
आयज वेर पेडणेकार आश्वासनांचेरच पोट भरत येयल्यात. एकदा निवडून दिलो काय लोकांक फाट्यार मारता, आपणाक जाय तशें करता. ही पोक्या आश्वासनाची परंपरा बंद जावची अशें थळाव्यांकय दिसता. पेडणेकार राजकीय आश्वासनांक वाजेल्यात. ऐकात. आमदार बाबू आजगावकर उपमुख्यमंत्री असलो त्यांनी सांगले भास्कर आम्ही वर दिल्ली वचया आणि त्यांच्याकडे उलवूया आणि यांचे किती आसा ते सॉल्व करूया. फक्त आमका आश्वासन दिले कितेच करूंक ना आणि हे हाडला ते हाडला रोड केला हे खेचून हाडला ते खेचून हाडला. आज लोक जे मरतात पळय ते आज आमचे भाव मरतात हे आमका दुःख मरतात हे श्रेय त्याका दिवंक जाय खरा. कोणा पहिली कोण आमदार आलो त्याच्यामुळे हे रोड असे झाले. खंय कटींग हय अशें कर थंय तशें कर म्हणून आज ही परिस्थिती झाली. आजपर्यंत कितले जाण मेले हांगा कितले बाब जाण गेले आमचे. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि ओमकार देशप्रभू.